English. आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. ह्या नमस्कारान आमचें सगळें भितरलें जिवीत जावं आमची चिंतना आनी भावना, आमची आठवणी, आमचे अणभव हे सगळे जेजू सरची ताका दिवया. हिंचेच चिंतनांक मनशांक प्रसंगांक आमी चिटकोन रावन आसतना हे सगळे अणभव जेजूच्या स्वाधीन करीत रावया. आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. आमचें जिवीत स्वतंत्र आसा तें स्वतंत्र करून दितलो. आमी गुलामपणांत जिवचे न्हय, पूण जेजू सवें स्वतंत्रपणे आमी जेजूक चिटकोन रावया. Sacramentam raulolia mogacha Jesu. Sacramentam raulolia mogacha Jesu. Pai amci kalzam tuja mogan Bogom kami tuka sasna ja sasna. Pai amci kalzam tuja mogan Bogom kami tuka sasna ja sasna. Non c'è soi Ai lolia Deva cha puta. non c'è soi Ai lolia Devacha puta Bosoyam ka
तुझ्या जेवणा मेजार जाऊशा कमी कोरी देवाची भुरगी बसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजार जाऊच्या कमी कोरी देवाची भुरगी तुमीचे देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या तुमीचे देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या ओसोत बुकेलोले ओतमे आमचे विकी उबार सांबाळ गोटाय तुझे ओसोत बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटाय तुझे उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या पोडव्यान मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची कोणा आमच्या पोडव्यान मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची कोणा वै जेजू तुजे सोर्शी आमी कितलीं दादोशी आसा कुडीक आमचें दूख आसा त्या दुयेंसांक लागून चिंतनांनी आमी खूब भारी हारपीत जालेलीं आसा भावना आमची उचांबोळ करीत आसत आमकां आनी तांचेर आमी तो लक्ष लायत जाल्यार ती आमकां तोडफोडटात आमच्यान ती सावरांक पुरान जायना ओदीक आनी ओदीक वाडोंक लागतात आनी असले स्थितींत जेन्ना आमी तुजेर दोळे लावंक लागता तेन्ना तूं आमकां तातूंतली सुटका दिवंक लागताय आनी हो अणभव आमी घेतलेलो आसा आमचो विस्वास जितलो तुजें सोबें वाडत आसा तितलें आमच्यान ह्या संवसारांत सोंपेपणी जिवंक जाता नाजाल्यार आमी ओदीक आनी ओदीक कश्टोवन मागीर कितें म्हणटा तें आमीच नकळो वय पातकाचो परिणाम हे भाशेन आमचे जाता तो आमकां कळोंक लागला पूण असले स्थितीन आमी तो दुसऱ्यांक पावत
जाल्यार आमकां अदीक आनी अदीक तूं बरेंपण फावो करूंक लागताय. आपल्यापणांत तर आमी जियेत आमचें जिवीत केन्नाच सुखी जावचें ना. पूण जेन्ना आमी तुका एकवठोन तुजे घोटायेन दुसऱ्यांक पावता, दया दाखोवंक लागता, तेन्ना आमचें जिवीत सगळेंच तूं बदलून काडटाय. आनी होच जावन आसा तो गूट जो तुवें म्हाका उगडापो केलाय. जेन्ना पावलू आपल्याच जिविताचेर आदारून सुमूर्तीच्या नेमा प्रमाणे जियेतालो तेन्ना तो क्रूर जाल्लो. दुसऱ्यांक तो बिलकूल समजोन घेनासलेलो. नेमा प्रमाणे सगळें जावंक जाय आनी तो हे परी निश्चेत मागतालो. पूण जेजू तुवें ताचे भावार्थाचे दोळे उक्ते केले आनी ते मेरेन सावन ताणें आपलें जिवीत तुज्या एकवटांत सारूंक सुरू केलें. हाका लागून तुजे पवित्र आत्म्यान ताचें सोबें कितलेंशें बरें ह्या संवसाराक करून दवरलेलें आसा. आनी आयज पर्यंत जेजू तूं आमचे उद्देशी 2000 वर्सां जालीं इतले सांत आनी भक्त तुका चिटकोन रावलेले म्हणून ताणेंनी आमकां तांच्या बरोवपान तांच्या जिवितांतल्यान आमकां नमुने कशे भाशेन तुजेर अवलंबून तुज्या एकवटांत तूं कितलें बरें करूंक शकताय तें ताणें आमकां दाखयलां. ही प्रेरणा जी आमकां मेळटात तांच्या जिवितांतली ती आमी बाळगून दवरच्याक तूं आमकां गोठायेन भर. धीर आनी आदार दी. आनी ह्या वेळार तुका एकवटान आसा म्हणटोच तुजे सरशी आमी जियेता म्हणटोच आमकां कितलें बरें दिसोंक लागता. असले स्थितीन आमी सगल्या दुसऱ्यांचो उगडास कोत्ता. जीं कोण कुडींत दुयेंत आसात तितल्यांकूय आमी हांगसर हाडटा. तांकां आमी तुजे सरशी हाडटा. तूं तांकां तुजो हात लाय आनी बरीं कर. जीं मनांत बरीं नात, सगलो गोत आपलेपणान जियेतात आनी चिंतनांनी भरोन आसात तितल्यांकूय तुजे सरशी हाडटा. ह्या तांच्या आपलेपणांतली तांकां भायर काड आनी दुसऱ्यांचे सेवेंत तांकां अदीकान अदीक तयार कर. आयच्या दिसा आपलेपणांत न्हय पूण दुसऱ्यांची सेवा करून हे परी तुजें जिवीत ती अदीक आनी अदीक जिवंक लागतली. तांची भावनाय बदलूंक लागतली. पावल भाशेन तांचेर फॉर्मोण मारची नात पूण तांकां समजून घेवन तुजे सरशी तांकां हाडून तूं तांकांय पिकोवणी दितलो म्हणून आमकां खात्री आसा. बाकीचीं कासावीस जाल्लीं आसात, जीं परिक्षा दितात, जीं इंटरव्यूज घेतात, असल्या सगल्यांक तुजे सरशी हाडटा. जीं कोण तांच्या काजारी जिवितान कश्टवतात, मोग आसचे आसतना फोग जालोलो आसा तितल्यांकूय तुजे सरशी हाडटा जेजू. जीं कोण आपल्या कामांत बरें कोत्तात पूण दुसरीं तांकां वायट कोत्तात, असल्या सगल्यांक आमी वायट कोत्तेल्यांक आनी वायट सोंसतेल्यांकूय तुजे सरशी हाडटा. घरादारांनी पर्यंत कितलें बरेंपण आमी दाखयलेलें आसा पूण दुसरीं दाखयना
तेन्ना आमी दुखी जाता, खोंतीन जियेता. असलें सोडून दिवच्याक ताकाय आमी तुजे सुरशें हाडटा. सगलो बरो वावर तुजे सून उपजोंक जाय. तुका एकवटोन तुजे थिरावन तुवें आमचें सगळें हें बरेंपण दाखोवंक जाय. असलो मनोभव एटिट्यूड आमचें सगळें उदीक आनी उदीक वाडय. Deep calls to deep, and my soul finds no resting place but Him. He is my God, the yearning of my soul, His touch can still, and each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. Deep calls to deep, for He created me to be His own. He understands the joy and pain of life. He too has known, and each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. Deep calls to deep, and at His feast I am a welcome guest. He gives me food, the hunger of my soul is laid to rest, and each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. Deep calls to deep. Lord Jesus, we thank You for the gift of yet another day, yet another opportunity to share Your love, mercy, and companionship with all those who we encounter. You said, Lord, that You will make a new covenant different than that of before. You forgive the wickedness and remember our sins no more. Yes, Lord, You are such a compassionate God. And every time we come before You, You energize us with new zeal and vigor. You want us to be true disciples. As You said, if you abide in My word, you are truly My disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. And as we reflect on these words, Lord, these words of welcome, these words of consolation, these words of comfort that You give to each and every one of us, we place our petitions, our prayers before You. We pray for all those who at this moment are participating
in this adoration. From various parts, through various means, we have decided to come before the Lord. We ask the Lord to bless each and every one of us, give us good health of mind and body, and give us the graces that we need to face the challenges in life. We also continue to pray for all those who are suffering due to the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the nurses, the medical staff, those in charge of administering the vaccines. We also pray for the government authorities, those involved in the decision-making process. We also pray for all those who are suffering from other ailments. In particular, we pray for the good health of Francisco Pereira. We also pray for all those who are answering their exams, those preparing for their job interview. We ask you, Lord, to bless and protect them, give them good health of mind and body, so that all their effort may bear fruit. We also pray for peace, peace in the world, peace in our country, peace in our neighborhood, and most importantly, peace in our families and within ourselves. Today, as we celebrate the Republic Day, we pray for our country in a very special way. We all know the problems that we are going through, and we ask the Lord to bless each and every citizen so that the truth may prevail, democracy may triumph. And we also pray for each and every one of us that as we go about during this day, that we too may be witnesses of Christ, that we may be willing to share His love, mercy, and compassion to others. जेजू, जांकां आमी मागण्यांचें आश्वासन दिलेलें आसा, तितल्यांकूय आमी तुजे सोरशीं ह्या वेळार हाडून तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता. जे कोण तुज्या पाटलावदारांक पिडापीड दितात, तांचे पासून आमी मागता. हें जें तुज्या पाटलावदारांक कोत्तात तें तुकाच केलें जाता म्हणून तांची मनां, तांची काळजां त्या प्रसंगांतल्यान बदलून येवं दी. आनी तुजो मोग ह्या कोश्टवतल्या भावा भयणी उद्देशी तांकां बरेपण फावो जावं. आनी आमचीं जीं भावा भयणां कोश्टवतात तितल्यांकूय तुजे सोरशीं हाडून तांकां घोटाय दी म्हणून
धीर आनी आदार दी, पेकोवणी दी आनी तांकां अदीक काळजीदार कर. घरांत पर्यंत जीं तुज्या मोगाक लागून कश्टवतात तांकांय तुज्या ताब्यांत कोत्ता. जांकां तूं आपयताय तुजो पाटलाव करूंक पूण तीं भितरल्यान नको कितें करपाचें पळय तें डगमगतात, तांकां तूं तुजी वाट दाखय. तांचें जिवीत तुजें थिराय आनी तुजी कुरपेन भरोवन तुका होकार दिवंक ताका बोळ दी. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा तर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार्थ सोयमोर्ते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती मोग पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजान तोणा वंदुया वाकाणुया. उपजोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या, संस्कार को खालते पोणा मान दिवया सासना सासना. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या सावडाचो उंडो तो. मागुया देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी हे वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारकें. मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारकें.